सालुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू 70 जणांक धाडटा. हाचे उपरांत सोम्यान आनी 70 जणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुन्या वागठां मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी सावन बुती सावन वानो सावन वरिनाकात. वाटेर कोणाकय सालाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकताना पयले अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्याच घरा तुमी रावा, तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरा मेजे नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक घून करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी फाफुडटांव. तरी पूण देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हूण मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुळथी त्या शहराक मेळची ना. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता.